फाटल्या वर्षभरात पेडण्यात जायते गुन्हे नोंद जाल्यात, मात दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार अजून एक्काय प्रकरणाचो सुटावो जाल्लो ना। पेडण्यात सुरू आशिल्लो हो प्रकार पळयल्यार पुलिसांच्या कार्यक्षमतेचेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह उप्रासता। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। पेडणे तालुक्यात वट्ट 3 पुलीस स्टेशनां येतात, पेडण्या, मांद्र्या आनी मोपा पुलीस स्टेशन। पयलीं पेडण्या पुलीस स्टेशन एकूच पुराय तालुको कवर करताले। आता पुलीस स्टेशनां वाडल्यात आनी पुलीस स्टेशनां वांगडा क्रायमूय वाडल्यात। 26 जानेवारी 2025 मांद्रे पुलीस स्टेशनार एक मर्डर केस रजिस्टर जाली। शेकाचेर जाल्ल्या वादान अमर बांदेकर ह्या थळाव्याचो खून जाल्लो। 21 फेब्रुवारी 2025 जुनूसवाडो मांद्र्या हांगा 65 वर्सां पिरायेची मारिया फेर्नांडीस ह्या बायलेचेर एका ट्युरिस्टान कार चडयल्ली। कुत्र्या वयल्यान खंय तेंच्या मदीं वाद जाल्लो। प्रकार CCTV कॅमेरान कॅप्चरूय जाल्लो। 29 ऑक्टोबर 2025 पेडण्या उगव्या हांगा रेव माफियांच्या वादांतल्यान दोगा बिहारी लेबरांचेर फारपेट जाल्लो। त्या प्रकरणात धरिल्ल्या दुबावितांक जामिनाचेर सोडले। हो बोवाळ सुरू आसतना मोरजेच्या 63 वर्साचो उमाकांत खोताक जितो मारलो। बेकायदेशीर हिल कटिंगा आड आवाज काडटा म्हणून ताका मारलो म्हणून दुबाव। ह्या प्रकरणातलो खुनी अजून सापडूंक ना। आनी आता हे 2026 सुरू जातात एक आमकां न्यूज आयली, ती म्हटल्यार जानेवारी म्हयन्यात एका रशियन दादल्यान दोगा रशियन बायलेचो मर्डर केलो। संशयिताक धरलो तेन्ना चवकशे वेळार त्या दादल्यान आनिकूय कांय जाणांक मारल्या म्हणून मुखार आयले। पुलीस मात आता तेजी चवकशी करतात। आता ह्यो सगळ्यो केसी पळयल्यो तुमी, आता एक नवीन प्रकार उजवाडाक आयला। हो प्रकार पळयात। चतुर पालयेकर हो पालया रावपी, तेका खंय एकटो तुका मारतलो म्हणून असो सांगता। चतुर पालयेकरान पुलिसाक ह्या प्रकारा बद्दल पुलिसाक कंप्लेंट सुद्दां दिली, मात पुलीस कांय कानार मनार घेयना। 19 तारखेर एक कंप्लेंट दिल्ली मांद्रे पोलीस स्टेशनाक। ती सुमन श्रीनिवास चौधरी म्हणून हो पयलीं 4 वर्सां पयलीं हांगा आसलो, आमच्या पयलीं रावतालो हांगा असो। सो आतां अचानक सडनली म्हाका तेणी डिसेंबरान म्हाका धमकी दिल्ली। हांवें ते लायटली घेतलेले, डिसेंबरान केली आनी आतां 19, 17, 18 तारखेर म्हाका तेणी धमकी दिवपाक केली। WhatsApp कॉल करपाक लागलो आनी मेसेजी धाडपाक लागलो की तुका हे करतलो, मारतलो बीन म्हणून। आनी अशें खूब कितें हे करपाक लागलो, गाळी बीन सोंपपाक लागलो आनी हे करपाक लागलो। एक अशी मेसेज केली, अशी वॉयस मेसेज केली की म्हाका तेणें तुम PIT पास जाओ, PSI SP को मिलो, वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। की एका PCचेर मांद्र्या तेणी अटॅक केलो तेणी। तर तो PCक जर अटॅक करू शकता जाल्यार आमचेर कित्याक, आमच्या सर्वसामान्याचेर कित्याक करचो ना तो। मजगती ह्याच मनशान कांय दिसा पयलीं एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक धमकी दिवन ताका मारलो। त्या पुलिसान कंप्लेंट केली, मात पुलिसांनी ह्या प्रकाराचेर आड नदर केली। आता कोणूय अशी धमकी दिवपाक लागलो आनी पुलीस हाताची घडी घालून जर पळोवपाक लागले जाल्यार पुलीस यंत्रणाचेर विश्वास कसो दवरचो हाचो प्रश्न पडटा।